डॉक्टर मरिया संपत्ती आसा करूंक वृद्धी करूंक कसली योजना आसात? तुम्ही योजना विशयान विचारल्यार गव्हर्मेंटाची जायती योजना आसात, पूण आमी आतां फॉर एग्जाम्पल भुरग्यां खातीर जाल्यार सुकन्या समृद्धी योजना आसा. ताच्या उपरांत आजकाल हर एक तुमचे बँक अकाउंट ओपन केलें तर जाल्यार इल्लेशे 339 359 पयशे कट करतात आनी थंय एक इन्शुरन्स घालतात. जायते लोकांक ताच्या विशयान गोतूच ना. ओके, पूण पयशे कट जातात. विविध तरेचे आसात. पूण हांवें घालें म्हणून सांगल्यार NPS आतां गव्हर्मेंटान NPS हाडला. कित्याक म्हणून सांगल्यार पेन्शना खातीर पयलें पेन्शन मेळटालें लोकांक, आतां पेन्शन नात. सो त्या खातीर कालें करतात, तुमी पेन्शनाक पयशे कलिजे म्हणल्या खातीर NPS म्हणलें प्रॉडक्ट हाडला, नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणून हाडला. पूण कोणाक गरजेचें म्हणलें भोव आतां हांवें जनरली हांगा अवेरनेस जनरल थोडी प्रॉडक्ट्स आसात. पूण तुमी कितें करी जाय गी म्हणून सांगल्यार तुमकां कसलें लायफ जियोंक आसा, तुमकां हर एक म्हयन्याक कितले पयशे जायचे, लिक्विडिटी कितली आसा. NPS येतले प्रॉडक्टांत 60 इयर्स म्हणसर पयशे काडूंक जायनात. 60 इयरा उपरांत ती पर्संटेज दितात, ताच्या उपरांत लमसम एक अमावंट दितात, ताच्या उपरांत पेन्शन दितात. तुमकां ते तसले काले म्हणटात लक्ती जाल्ले वैगी वा नांगी ताच्या विशयान तुमी गमनान दवरी जाय. ना म्हाका केदाळय लिक्विडिटी जायची जाल्यार तुमकां कळीत असले प्रकार म्युच्युअल फंड आसा, तुमी केदाळय गेलयत केदाळय काडयत. बट इट इज ऑल डिपेंड अपॉन युअर मार्केट रिस्क. ते एक भोव गरजेचें गमनान दवरीचें. आनी जायते पटी लोक म्हणटात ताणें सांगलें म्हूण गेलें, हाणें सांगलें म्हूण गेलें म्हूण सांगून. सी लोक हर एकलोय सांगता, पूण तुमकां कितें जाय तुमचें रिस्क एपटायट म्हणटात. म्हळ्यार तुमी फाल्यां सकाळीं ते बुडलेत जाल्यार तुमी तुमचें दुसरें लायफ इम्पॅक्ट जावं नजो. सो त्या खातीर बेजीक तुमचे संपत्ती उरोवचे खातीर तुमचे कडेन हेल्थ इन्शुरन्स, टर्म इन्शुरन्स जर तर तुमचे वयर तुमचे फॅमिली डिपेंड जावन आसा तर जाल्यार, आनी तुमचे एक एक्सिडेंटल इन्शुरन्स. हें 3 भोव गरजेचें. हें आसा तर जाल्यार तुमचे संपत्ती उरता. ना तर जाल्यार एक ल्हानशें एक्सिडेंट जावंक पुरो, एक हॉस्पिटलायजेशन जावंक पुरो, तुमी इतल्या वर्सांनी जमो केल्ले पुरा पयशे काडूंक शकता. सो दॅट इज अ वेल्थ प्रोटेक्शन. ताच्या उपरांत एमर्जन्सी फंड मिनिमम एक 6 म्हयन्याचे जे कितें खर्चाचे पयशे आसात ते तुमी सपरेट एक काण दवरचे. त्या पडचे न्ही, गरजेक पडल्या मात फाल्यां सकाळीं काम गेलें, फाल्यां सकाळीं तुमचे बिझनेस लॉस जालें, फाल्यां सकाळीं घरा खाली एक अनाहूत जालें, अवघड येयलें, सो त्या संदर्भात ते यूज करचे बरें. ताच्या उपरांत लॉंग टर्माक म्युच्युअल फंडान घालतनाय इसारा समजया कसले म्युच्युअल फंड बरे, खंयच्या विविध तरांचे हांगा हे व्हडली क्लास कान घेवंक जायना. विविध तरांचे म्युच्युअल फंड्स आसात. म्हज्या गरजे प्रकार खंयचे गरजेचे आनी केदाळी लॉंग टर्माक मात म्युच्युअल फंडान गेला, कित्याक म्हाका आज घालून फाल्यांत पयशे जाय म्हळ्यार सो त्या देखून समजून कान घ्या. आनी रिस्की एसेट्स ते आतां तुमी सांगिल्ल्या प्रकार तुमी जायते स्टार्टअपान इन्वेस्ट करतात वा जायते जण एंजल इन्वेस्टर्स असतात, ते रिस्क कान घेतात. फाल्यां सकाळीं घाल्ली पुरो बिझनेस वयर येतात म्हणून सांगूंक जायना. तशेंच स्टॉक मार्केट जावंक पुरो, क्रिप्टो मार्केट जावंक पुरो, हर एक बरीत केदा लागी म्हणून सांगल्यार तुमी ताच्या विशयान समजल्यात, समजून रिस्क कितें म्हणून समजून घालात, ते धाडा तें बरें. जर तर तुमी ब्लायंडली दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आयकून घालतात तर जाल्यार तें तुमकां बरें न्ही. फाल्यां सकाळीं मागीर तुमी म्हजे पयशे बुडले, म्हजे पयशे दिया म्हणून लढाई करीचे पडत. या वीक्षकांनो, साबार योजना आसात. डॉक्टर मारिया स्पेशलिस्टान तुमकां तिजो संपर्क करियेत. आमी अकरेक तिजे नंबर घालता, तुमी डायरेक्टली तिजे कडेन कॉन्टॅक्ट करियेत. डॉक्टर मारिया, संपत्ती मास्टर करूंक केदाळा आनी खंय आमचें बंडवळ घालीचें, कितलो आमकां फायदो जायचे अशा विशयान इल्लीशी जाण म्हायती दिताय की? ओके, आतां संपत्ती वृद्धी करीचे जाल्यार मास्टर करीचे तर जाल्यार आमकां थोडे स्किल्स जायचे आनी थोडे नॉलेज जायचे आमकां, आनी मेंटर जायचे. ही हांवें म्हज्या एका एक्सपिरियन्सांतल्यान शिकिल्ली आनी म्हाका म्हज्या मेंटर्सांनी शिकिल्लें. आमच्या समाजाचे एक दौर्भाग्य कालेंगे म्हणून सांगल्यार आमी कितलो गी पयसो आमच्या उस्तुरां खातीर घालता. एक पार्टी करीचे तर जाल्यार कितलो गी पयसो घालता. एक फाल्यां सकाळीं एक घरांत काजर करीचे तर हांव चड पयशे करची नाकात म्हणून सांगना, करसूं नजो म्हणून सांगना, बट लेक मीत नासतना आमी करशिता, त्या दाडा आमकां करशितना पोटाक उजयना. पूण तुमी एक कोचिंग कान घेया, तुमी एक शिका म्हणून सांगल्यार इतले पयशे दिजे गे म्हणून सांगता. गरजेचे आमकां अशें आमी काल तिकीत काल बदलल्या तिकीत आमी अपडेट जायचे, अपग्रेड जायचे. ना तर जाल्यार आमकां संपत्ती खंयच्या रितीनी करूंक जायना आनी संपत्ती एका कडेन तावन येना. देर शूड बी मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इनकम. आज तुमी जे कितें काम करतात फाल्यां तें काम परमनंट म्हणून कोणी सांगना, वा जे कितें तुमी आज बिझनेस करतात फाल्यां ते बिझनेस 100% चलता म्हणून सांगूंक की जाते ना, की ताका काल बदलतेच आसता.
पूण काल बदलतना तुमी बदलणं तुमची संपत्ती ती तशीच तसं जे वा चडय तर जाल्यार तुमचे लागीं स्किल्स आसा जाय, तुमचे कडेन करेक्ट गायड करतले मेंटर्स आसा जाय आनी तुमकां नॉलेज आसा जाय वा लिटरेसी आसा जाय. हाचे खातीर तुमी कितले विग्गी साध्य जाता तितले विग्गीन तुमी बंडवाळ घाली जाय. तितले मात्र न्ही, तुमच्या भुरग्यांक जांक पुरो ती एक 12-13 वर्सां इल्ली बुदवंत आयली तर जाल्यार तुमी तांकां ताच्या विशयांत शिकय जाय. आमच्या डायनिंग टेबलांनी आमी कोणाचे खबऱ्यो उलयता, पूण पयशा विशयांत बिझनेसा विशयांत आमी लोकांक आमच्या भुरग्यांक शिकयना. तेंत तुमी गुजराती तांचे अंत वसा आनी वा आमच्या कोंकण्यांचे स्पेशली तांणी पयशा विशयांत तांच्या डायनिंग टेबलार उलयतात. त्या खातीर ते भुरगीं व्हड जातना तीं एक बिझनेस करूंक शकतात, तीं एक पयशा विशयांत चिंतूंक शकतात. आनी जाता कितले विग्गी जाता पळय तितले विग्गी मिस्टेक्स करा. मिस्टेक्स करिनातलो कोणी मनीस ना, हर एकलो मिस्टेक करून शिकता. पूण आमी मिस्टेक करून शिकता म्हणून सांगल्यार मस्त वर्सान तुमी काडटात. ताचे की द गुड इंटेलिजंट इज यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. दुसऱ्यांनी मिस्टेक केल्ले आसात ताच्या विशयान जायते जण सांगतात, ताच्या विशयांत शिका. सो त्या खातीर सिंपली एक स्क्रोल करणं इंस्टाग्रामान जावंक पुरो यूट्यूबांत गरज नासलेल्या संगतींक स्क्रोल करच्या विशयांत सिस्टमॅटीक वेंत गरज आसलेल्या संगतीक इल्लोसो टायम दिया, इल्लोसो एफर्ट दिया आनी शिका. आनी कितलो बंडवळ घालूंक जाता तितले म्हज्या मेंटर्सांनी सांगलें आसा ॲज मच काले म्हणटात मोर लर्निंग मोर अर्निंग. तुमी कितले चड शिकतात तितले चड तुमी अर्न करूंक शकतात. वय हांगा एक हांव ॲड करून सांगता कित्याक म्हळ्यार हे म्हजे सब्जेक्ट वीक्षक न्हू. आतां फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मारियान सांगचें कितें म्हळ्यार एक आतां कामाक लागतात आमची भुरगीं 20 आनी 3 वर्सांनी 20 आनी 4 वर्सांनी कामाक लागतात. तांकां एक 30,000 सांबाळ आसा तर जाल्यार डॉक्टर मारियान म्हणचें तांचो इल्लोसो खाण दवरा. इन्वेस्टमेंट जावंक पुरो तुमी बँकांत एक धाकटी RD करतात, एक 5,000 या 3,000 एक वर्स म्हणटना 5,000 केल्यार 60,000 तुमकां उरले. ते 60,000 मागीर एक 2 वर्सां येतना 1,20,000 जाता, ताका वाडसर जाता. आनी मागीर तुमी शिका खंय पुरो आमी तुमी 1 लाख तुमचे कडेन आसल्यार तुमी शेअर मार्केट इल्ले रिसर्च करा खंयच्या शेअरांत हांवें घालयत. डॉक्टर मारिया इतल्यांत म्हणटा तुमी ब्लायंडली वचनाकात, कोणाचें पळोवन आमींत जावन शिकचें. आसात यूट्यूबांत इन्वेस्टमेंटा विशयांत डॉक्टर मारिया यूट्यूबार आसा. सो शिकयत आमकां करयत. आमी जावन शिकोवन आमी कांय मिस्टेक केल्यार व्हडली जाल्यार आमी शिकता. ह्या हेरांनी केल्ल्या मिस्टेक जावन तुमी शिकोवन तुमी तशें ल्हान ल्हान आमी संपत्ती करची म्हण सांगलें एकच पटी जायना. आमी इल्लेशें कितें म्हळ्यार हानी गोडी हाडला म्हणटा. मुखार वताना तुमकां ते पयशे हेरां कडेन इनवेस्ट करयत, थंय करयत हांगा. सो एक पयसो म्हणून 10 पैसे 100 ₹1 तशें जावन मुखारसून वचत. आनी एका रातीन रिच जावंक जायना. तशें जाल्यार आमचे पयशे बुडटात. आनी डॉक्टर मारियान सांगचें समा एकच बास्केटींत घालचें न्ही. थंय इल्ले हांगा इल्लेशे थंय थोडे इल्लेशे चड जावंक पुरो, थोडे उणें जावंक पुरो, पूण ओट्टूक जाताना एक एवरेज तुमचे संपत्ती वृद्धी जाता म्हण ती म्हणटा. निमाणें सवाल तुमचें मुखलें योजन कितें आनी ह्या कार्यक्रमा विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? ओके, हे तुमचे भोव बरें कार्यक्रम. कित्याक म्हण सांगल्यार व्यार आनी वयवाट म्हण सांगल्यार हर एकलो दुसऱ्या फिल्डांत आशिल्लो लोक कसो व्यार करता वयवाट करता आनी आमच्या लोकांक डेफिनेटली एक मोटिवेशन आनी तांणी एक दुसऱ्याच रितीन चिंतूंक एक खंडी जावनी अवकाश जावन आसा. तुमकां खंडी जावनी शाबासकी पटयता आनी असलीं जायतीं कार्यक्रमां तुमची येवन दी म्हूण हांव मागता. म्हजें मुखेल येवजण कितें गे म्हण सांगल्यार हांवें जायते म्हजे विविध कोर्सां खातीर हांवें पयशे घाल्ले आसा आनी हर एक मेंटरा कडेन येतना दुसरेत विविध रितीचे संगती आनी शिकलें हांव. आनी जर तर आज हांव पयलें कशें आसलें गे आज हांव ह्या परिस्थितींत आसा तर जाल्यार सक्कड म्हजे मेंटर्स कारण. आनी हर एकल्यांनी सांगचें इतल्यांत हर एका कडेन मनशा कडेन टॅलंट आसा. ते टॅलंट आयडेंटिफाय करचो रायट मेंटर तुमी सोदूंक जाय. आनी ते रायट मेंटर म्हणटाना एकच सब्जेक्टान ती एकच एक्सपर्टीज पावना. आतां हेल्थ विशयान गेल्यार खाली हेल्थ बरें आसल्यार पुरो गे ना, पयशे गरजेचे, घरा रिलेशनशीप गरजेचे, पयशे विशयान शिकत जाय,
रिलेशनशिपा विशयान शिकत जायते पुटी आमकां हर एक गोत्त आसता पूण खंयी एक अडकळ येता ब्लॉकेज येता कारण कितें आमचे कडेन इमोशन्स भावनात्मक जावन आमी भायर येवंक शकना कित्याक जावंक पुरो एक ल्हान आसतना जाल्लें कले एक प्रॉब्लेम जावंक पुरो वा कले एक संबंद तावन जावंक पुरो वा दुसरे तावन जावंक पुरो आमच्या मोतीन तरी गोवन गेल्लें तें भायर येना तर जाल्यार आमकां पयशे एट्रॅक्ट करूंक जावंक पुरो बरें रिलेशनशीप एट्रॅक्ट करूंक जावंक पुरो साध्य जायना सो नेक्स्ट तितलें न्ही आजकाल काले म्हणटात खंय एक सक्सेस जाय तर जाल्यार कम्युनिकेशन स्किल मस्त इम्पॉर्टंट डिजिटल स्किल्स मस्त इम्पॉर्टंट सेल्स एंड मार्केटिंग मस्त इम्पॉर्टंट तुम्ही खंयच्या फिल्डाकी वचा आज हायेस्ट जर तर कोणी इनकम अर्निंग करता तर जाल्यार तो सेल्स गोत्ता आसलो मनीस तशें म्हणून सांगून ताका मात न्ही फाल्यां सकाळी तुमी तुमकां सेल करूंक आसा जावंक पुरो तुमचे कडेन प्रॉडक्ट आसूंक पुरो सर्वीस आसूंक पुरो वा तुमी फाल्यां एका कडेन कामाक वेता तर जावंक पुरो तुमी कशें प्रेजेंट करचें तुमी कशें कम्युनिकेट करचें मस्त इम्पॉर्टंट तुमी तुमकां सेल करचें कशें इम्पॉर्टंट सो म्हजें एक चिंता कालांगे म्हणून सांगल्यार खंय जाल्यार एक चिंता आपणा एक लायफ स्किल इन्स्टिट्यूशन म्हणलें एक जायचें कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी एकाच संगतींत फोकस करता बाकी सगळी संगतींत पाटी येता त्या खातीर आज मस्त डिवर्सल तेत आसात मस्त जाणांची भलायकी पाड जात आसा पयशे आसात पूण भलायकी ना रिलेशनशीप बरें ना मागीर डिप्रेशनाक वचून जीवघात करचे असले पूर जायते संदर्भ आसात सो सकड स्किल्स सांगता घालून एक इन्स्टिट्यूशन करून भुरगीं ल्हान आसतना जावंक पुरो कश्ट जावंक पुरो कित्याक तांची मॅच्युरिटी तितली लेवलाना मे बी एक 18 वर्सां या 15 वर्सां उपरांतल्या भुरग्यांक आनी कोणी येवन थंय एक 40 दीस रावन एक शिकचे तसले एक संस्था करी जाय आनी तांकां तुमी आतां आज पळयला जावंक पुरो वडलो कालगी पोर एकलो कोणगी म्हाका सांगता तसलो एकय हांवें पळयलें म्हाका उडास तुमी दुबय येता तर जाल्यार पयलीं तुमी एक बेंगलोर गी बंबय गी वचून 1 म्हयनो 2 म्हयनो 1 वर्स रावन ताच्या उपरांत या कित्याक म्हणून सांगल्यार घरांत रावन तुमी येता तर जाल्यार तुमकां वस्तू म्हणूंक गुत्तू ना तुमकां जेवण रांदली जेवली बशी दिवंक गुत्तू ना रांदचें कशें गुत्तू ना तुमी आसले पयशे पुरो फाल्यां सकाळीं भायर घालशात तर जाल्यार तुमकां भलायकी पाड जाता थंयसर कोणी इसारतलो मनीस ना एकांत आसता आनी तुमचे पयशे व्हरनात त्या खातीर हे पूर बेजीक स्किल्स आज एकलीं दोगां भुरगीं आसात आमच्या आवय बापायक आवय बापायक भुरग्यांक शिकोवंक कश्टांचें जालां कित्याक पुरसत ना आजकाल घरा कामाचीं आसात पूण असलें म्हणून सांगून मुखार लायफ मस्त कश्टांचें जाता ते देखून हर एक संगती भोव गरजेच्यो म्हळ्यार एक थोडे इम्पॉर्टन्स आनी ते कळ्ळे तर जाल्यार संवसाराच्या खंयच्या कोनशाक वचून तुमी जियोंक साध्य जाता मोगान संतोशान माया मोगान जियोंक साध्य जाता असले एक इन्स्टिट्यूशन जायजे म्हूण म्हजी एक अभिप्राय आसा आनी खंडीत जावनी जातलें म्हणलें म्हजो आशय आसा जावन दे तुमच्या लायफ स्किल्साचे इन्स्टिट्यूट तुमी कितें प्लॅन केलां योजन केलां मुखार एक जावन दी वीक्षकांनो तिणें सांगलें ती वर्कशॉप कंडक्ट करता इस्कॉलाच्या टिचरांक आनी हेरांक कॉर्पोरेट कोण काम करतात कंपनींनी काम करतात आनी म्हाका दिसता संघ संस्थांकी ती वर्कशॉप आमच्या समाजांतल्या म्हजें एक विनंती डॉक्टर मारिया कापया ह्या संपत्ती विशयांत तिका मस्त जाणवाय आसा खंय तुमची संपत्ती वृद्धी करयेत खंय तुमचे पयशे घालयेत कशे घालयेत रिस्क खंय आसा हें सकड तिका वर्कशॉपाक तुमी आपयलें तर जाल्यार तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक मुखल्या पिळगेकी खंडीत जावन एक आदार जाता आमच्या समाजांत जायते संघ संस्थे आसात हांगा भायल्या गांवांनी थंय हांगा म्हाका दिसता सहकार दिया आमच्या डॉक्टर मारियाक खंडीत जावन तुमकां पयशां विशयांत संपत्ती विशयांत धन अभिवृद्धी करचे विशयांत ती चड आनी सेत माहिती दितली तुमकां डॉक्टर मारिया देव बरें करूं व्यार आनी वहिवाट रचना सांगाता आमी करचें हें आईवरी ग्रांड प्रस्तूत करचें व्यार आनी वहिवाट हे आमचो हे कार्यक्रम हांचो आमी सुमार 50 MSME आनी स्टार्टअपांत आमच्या समाजांतल्या कोंकणींत हे कार्यक्रम करता कित्याक म्हळ्यार तांचें तालेंतां तांचें व्यार तांचे सर्वीस तांचे प्रोडक्ट्स सगळ्या संवसारार पावोवन दी आनी तांकां तांच्या व्यारांत वहिवाटांत यशस्वी जावच्या खातीर आमी हें कार्यक्रम केलां तुमकां समेस्तांक स्वागत आनी एका एपिसोडांत आनी एका व्यक्तीक आमी आपोवन हाडटले देव बरें करूं थँक्यू